नमस्कार. गोवा मिड डे अपर्णा बडीकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. म्हापशा बोडगिनी रस्त्यार एक्सिडेंटान एकलो आगताक सोंपला तो म्हापशेचो 27 वर्साचो सद्दाम खल्लाल. दोन स्कूटरी मदीं एक्सिडेंट, 4 जाण जखमी जाल्ल्यांक म्हापशा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी GMCन शिफ्ट केले. सद्दाम 3 वर्साचे चली आनी 15 वर्साच्या भाच्याक घेवन रिसेप्शनाक वतालो. दोगूय भुरग्यांक GMCन एडमिट केला. नमस्कार. आम्ही सध्या आसा म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हांगासर आनी तशीच आमकां म्हायती कळ्ळी की बोडगिनी हांगासर जो रस्तो कलंगूट वयता थंय एक्सिडंट जाला म्हणून. आनी जे एक जावा गाडी आनी एक डिओ हांच्या मदीं एक्सिडंट जाल्लो आसा. आनी तशेंच एक 27 वर्साचो भुरगो जो सद्दाम खलाल हो आपताक ताका मरण येयल्लें आसा. टोटल 5 जाणां मदीं हो एक्सिडंट जाल्लो आसा. 3 जाणांक सद्या GMCन शिफ्ट केल्या आनी एकटे म्हापसा आजिलोन हांगासर शिफ्ट केल्ले आसा. जो सद्दाम खलाल आसलो तो तेज्या सयऱ्याच्या रिसेप्शनाक वचपाक भायर सरलो. तशेंच तेच्या वांगडा ती चली आसली तेची आनी तसोच भाचो आसलो तेजो. तांकां एक सिरियस इंजरी हाडल्या कारणान तांकां GMCन शिफ्ट केल्ली आसा. फुडली इन्व्हेस्टिगेशन हेचेर चालू आसा. स्टुडंटा खातीर म्हापशेच्यान नवसराज सलगांवकर. गोयच्या GSTच्या भरपायचो विशय येता त्या GST कावन्सिलाच्या बसकेन चर्चेक येतलो म्हूण अर्थ राज्यमंत्री भागवत करड उलयला. तो गोंयान आसा. भारतान हेर देशां परस इन्फ्लेशन नियंत्रणान आसा म्हूण तो उलयला. कर्नाटकाक इरिगेशनाच्या नांवान बजेटान खासा तरतूद कित्याक काय म्हूण विचारल्यार तो म्हणटा 1,30,000 कोटी बजेटान आसा. गोंय आपले प्रस्ताव धाडून खंय ह्या निधीचो वापर करपाक शकता. GSTच्या कॉम्पेन्सेशन बद्दल GST कौन्सिल ही एक असते. GST कौन्सिलचे अध्यक्ष फायनान्स मिनिस्टर असतात आणि फायनान्स मिनिस्टर आपल्या निर्मला सीतारामन मॅडम आहेत आणि त्या कौन्सिलमध्ये प्रत्येक राज्याचा फायनान्स मिनिस्टर असतो. जे GST कॉम्पेन्सेशन द्यायला पाहिजे त्याच्यावर तिथं चर्चा होते आणि प्रत्येकाचा हिस्सा ठरलेला असतो. तर काही राज्य आरोप करतात, काही आरोप असं करतात की आम्हाला मिळालं नाही, आम्हाला मिळालं नाही. इथं तर तसला आरोप होणार नाहीये कारण सगळ्यांना पैसे मिळतच असतात. फक्त एकच अट असते की त्या राज्यांनी ह्याच्यामध्ये ऑडिटर जनरल मार्फत त्यांनी एक सर्टिफिकेट दिलं पाहिजे. ते दिलं की GST कॉम्पेन्सेशन नक्कीच. त्याच्यावरती निर्णय GST कौन्सिलची मीटिंग आहे परवा, त्याच्यामध्ये निर्णय होणार आहे. 18 तारीख को GST कौन्सिलमध्ये निर्णय होईल. त्याच्याबद्दल मला आता चाल्यानंतर हा विषय आमच्या अध्यक्षांनी सांगितला की इथं ह्या दोन्ही कर्नाटक आणि गोवा याच्यामध्ये काहीतरी भैया आहेत. मला विषय माहिती नाही, मी माहिती करून सर, इरिगेशनसाठी त्यांना 5,000 कोटीचं बजेट देणं, बजेटमध्ये तरतूद करण्यात आली, गोव्यासाठी काही नाहीये असं मी म्हणत नाहीये. तुम्ही ऐकलंच नाहीये. 1,30,000 कोटी हे वेगवेगळ्या राज्यासाठी ठेवलेले आहेत. समजा उद्या गोव्यांच्या मंत्र्यांनी जर प्रस्ताव दिला तर त्यांना निधी मिळणारच आहे. हे कशाला ठेवले? तिथं व्हॅलिडेशन होईल. गोव्याचे समजा 2 प्रोजेक्ट आले, त्यांना 10,000 कोटी पाहिजे का 2,000 कोटी पाहिजे, तर त्याच्यावर व्हॅलिडेशन होईल आणि त्यांना पैसे मिळतील. आपला इन्फ्लेशन रेट जो 5.6% आहे, पण अमेरिकेचा इन्फ्लेशन रेट आज 8च्या आसपास आहे. चायनाचा इन्फ्लेशन रेट हा 8.5% आहे. प्रधानमंत्री मोदी साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये वेगवेगळ्या योजना ज्या आणल्या, वेगवेगळे रिफॉर्म्स आणले, वेगवेगळ्या माध्यमातून जनतेला मदत केली, म्हणून ही आपली महागाई कंट्रोलमध्ये आहे. पण तुम्ही आपल्याकडे जरी पाहिलं, आपल्या भारत देशाला शेजारच्या राष्ट्राशी कम्पेअर केलं, पाकिस्तान असेल, श्रीलंका असेल किंवा नेपाळ असेल, बांगलादेश असेल, भूतान असेल, इंडोनेशिया असेल, या राज्यामध्ये हा इन्फ्लेशन रेट हा डबल डिजिट मध्ये आहे. एकंदरीत सर्व जगाच्या कंपॅरिझन मध्ये आपली परिस्थिती चांगली आहे आणि आपण कोविडच्या नंतर आपली इकॉनॉमी चांगली झालेली आहे, उत्पन्न वाढलेलं आहे आणि इव्हन बजेटमध्ये सुद्धा वाढ झालेली आहे. एम्प्लॉयमेंट वाढेल, रोजगार मिळेल आणि देशाची परिस्थिती पूर्वीपेक्षा कितीतरी चांगली झालेली आहे. तर एकंदरीत मला वाटतं झालंच. गोय मुक्ती संग्रामाचो साक्षीदार आशिल्लो आदवोगाद किल्लो
सरकारान संग्रहालय म्हूण केला खरो, मात हे इतिहासीक दाय सुवातेर सोऱ्याचे पसरे थाटपाचो प्रकार मोठे नेटान आरंभला. देशी विदेशी पर्यटक हुतात्म्यांक आर्गां ओंपपाचे ह्या सुवातीक पळोवंक म्हूण येतात, तांकां थंय सोऱ्याची वेवस्था. सरकारान हे गजालीक कशी कितें मान्यताय दिला, होच सुटके झुजाऱ्याच्या आपतेश्टांक प्रश्न. आग्वाद किल्लो गोंयच्या मुक्ती संग्रामांतलो एक म्हत्वाचो साक्षीदार. कितल्याशाच सुटके झुजाऱ्यांक पुर्तुगीजांनी ह्या किल्ल्यात बंदखणीची ख्यास्त दिल्ली. कितलेशेच थंयच हुतात्मे जाले. हुतात्म्यांच्या त्यागाच्यो यादी ताज्यो करपी ही पुण्य पवित्र सुवात. गोंय सरकारान ताचें संग्रहालय म्हूण केला. म्युझियमाच्या एंट्रीचेर अशोक स्तंभ घेवन उबो आशिल्लो हो पुतळो भारत मातेचें प्रतिकात्मक चिन्ह. फुडें हुतात्म्यांच्या त्यागाचो उगडास करून दिवपी हो पुतळो एका मनशाक घेवन उबो. इतले मेरेन हुतात्म्य आनी माय भुये खातीर त्याग दिसलो. आतां फुडें पळयात. हो सोऱ्याचो मांड. मुक्ती संग्रामाचें संग्रहालय केल्ल्या वास्तूंत अशे सोऱ्याचे मोबायल आउटलेट ह्या किल्ल्यार येतल्या टुरिस्टांक कुरकुरीत जावपाची वेवस्था. सोऱ्याच्या मांडाचो मुक्ती संग्रामाचे यादी कडेन कसलो संबंद? ही गोंयच्या मुक्ती संग्रामाच्यो यादी घेवन वचपाची काय यादी सोडपाची वेवस्था? हुतात्म्याच्या नांवार लोणी चाखपाचो प्रकार. हो प्रकार सरकाराच्या मान्यतायेन चल्ला काय दोळ्या आड हुतात्मे पाड? आज हांव गेल्लो आग्वाद, ओके, आनी थंय ते लिकर शॉप पळोवन म्हाका धक्को बसलो. कारण अशा तरेची गजाल अशा जाग्याचेर आसतली अशी अपेक्षाच दवरूंक नाशिल्ली. ओके, त्या जाग्याक एक इतिहास आसा. ओके, थंय स्वातंत्र्य सैनिकाचे वा देशमुखांचे रक्त व्हांवला. त्या जाग्याचेर सोरो व्हांवप ही बरोबर गजाल दिसना. ओके, आनी खंय जर सोऱ्याचें दुकान उगडलें ताच्या बद्दल म्हाका काय म्हणपाचें ना. गोंयांत चालू हें चलता. पूण कमीत कमी अशा जाग्याचेर ओके सोऱ्याचें दुकान आसप हें म्हाका बरोबर दिसलें ना. म्हणून हांवें ती मॅसेज बरयली आनी कांय लोकांक फॉरवर्ड केली की तुमकांय जर म्हज्या प्रमाणे म्हाका दिसता अशें दिसता तर ह्या गजाली बद्दल आवाज उठोवचो म्हणून. ओके, कोण पिता कोण पियना तें म्हाका लागून वचूंक ना, पण त्या जाग्याचेर असली गजाल आसपाक जायना आसली अशें तरी म्हाका दिसता. ओके सर, सर हांव तुमकां जर विचारपाक गेलो तुमचो डिमांड कितें आसतलो गव्हर्मेंटा कडेन? सर हांव म्हजो कांय डिमांड ना. म्हाका बरोबर दिसलें ना म्हणून हांवें ती मॅसेज घाली. गव्हर्मेंटाकय जर म्हजें मत जर खरें दिसता ताणें तें बंद करपाक जाय. ओके, तांकां जर थंय फकत धंदो करपाचो आसा ताणी चालू दवरूं दी, म्हाका पडून गेल्लें ना. ओके, पण ताज्या नंतर एक मात जातलें की मागीर ती थंय जो जे म्युझियम केला आनी स्वातंत्र्य सैनिकांक ओपला बीन अश्यो ज्यो गजाली म्हणटात ओके तें बरोबर न्हय. तें ताणी म्हणपाचें बंद करपाचें आनी ताचें कमर्शियलायज करपाचें सगळें. म्हाका कांय प्रॉब्लम ना. ओके, पण जर तुमी ते स्वातंत्र्य सैना खातीर स्मारक तांच्या खातीर ओपला अशें जर म्हणटात ओके तशें जाल्यार असली गजाल थंय आसपाक जायना. सुटके झुजाऱ्यांक तांच्या आपतेश्टांच्या प्रश्नांक जाप कोण दितलो? प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. म्हापशा झेवियर कॉलेजीचे स्टुडंट कावन्सिलाचो सोपूतविधी आज जातलो. कॉलेजींतले मॅनेजमेंटान म्हापशा JMFC कोर्टाक सांगला. मजगती कॉलेजीन 3 विद्यार्थ्यांक कारणां दाखय नोटीस काडल्या. ह्या 3 विद्यार्थ्यांनी कोर्टाच्या नदरेक ही गजाल हाडून दिल्या. नोटीस फाटी घेवची म्हूण भुरगे मागतात. केस 1 मार्चाक दवरल्या. काल ताणी एक नोटीस इश्यू केला दॅट स्टुडंट्स कावन्सील इंडक्शन विल बी डन ऑन 15 फेब्रुवारी दॅट इज टुमॉरो. आयज ताणी कोर्टान येवन तेंच सबमिशन केलां की फाल्यां तांचें इंडक्शन जातलें सो मॅटर इज एज गूड एज सेटल्ड म्हणून. बट दे हॅव सेड दॅट इन्स्टेड ऑफ विथड्रॉईंग द सूट टुडे दे हॅव सेड दॅट कीप इट फॉर सम डेट. त्या दिसाक येवन पळोवया कितें जाता तें. सो नाव डेट गिवन इज 1st मार्च. ऑन 8th February they said that they will settle the matter in the court, but on the same day they have issued show cause notices to these 3 defendants, the students of Xavier College, and they said that disciplinary action should not be taken against you because you violated the code of conduct, you have violated the rules of college. We want show cause notice called. That show cause notice is equally frivolous, but then we have pointed out to the court today and we have asked that if we are settling the matter they should also withdraw those show cause notices. So तातूंतय कांय अर्थ ना. इन्कम टॅक्स खात्याची BBCच्या मुंबय आनी दिल्लींतल्या
कचेऱ्यांचे रेड इन्कम टॅक्स टीम बीबीसीच्या आंतरराष्ट्रीय अर्थीक व्यवहाराच्यो फायली उस्तितात. मुखेल स्टाफाचे मोबायल जप्त, बाकीच्या स्टाफांक घरा धाडला. बीबीसी यूकेन प्रधानमंत्री मोदीचेर केल्ले वादग्रस्त डॉक्युमेंटरीचे फाटभुंयेर टॅक्साची धाड म्हूण बोवाळ. काँग्रेस म्हणटा ही अघोषीत इमर्जन्सी. घेवया एक बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. माल घेनासतना 24,77,000चे बिल फारीक करपाचो गोवा डेरीन प्रकार. असल्या गैरव्यवहाराची चौकशी करून दोशींचेर कारवाय करची म्हूण अध्यक्ष फळदेसाय सयत 9 संचालकांचे सहकार रजिस्ट्रारान सयान सयत निवेदन. खेरीज डेरीची परिस्थिती सारकी नासतनाय दर फरकाच्या नांवान 1.5 कोटी वाटले. दूध सप्लायरांची मार्केट फी दूध संस्थाचो TDSूय खंय चेपलो. गोवा डेअरीची एक आदली कांडां संचालकूच उस्तीत आसात. 2020-21 आनी 2021-22 ह्या अर्थीक वर्सा माल घेनासतनाच 24,77,000 रुपयांचे बिल फारीक केलां म्हूण गोवा डेअरीचो अध्यक्ष आनी 8 संचालकांचो दावो. सहकार रजिस्ट्रारा कडेन सगळ्यांनी सयो करून हो इश्यू आनी बाकीचे अर्थीक गैरव्यवहाराचे इश्यू मांडल्यात. गोरवांचे खावडीचे प्रकल्पांक कच्च्या मालाची पुरवण करपी एके कंपनीक पक्की बिलां नासतना 24,77,000 रुपया दिल्यात. हे कंपनीन धाडिल्लो माल डेअरीच्या नेमात आनी डेअरीक जाय तशा दर्जाच्या कॅटेगरीत बसना जाल्ल्यान तो परत धाडपाचें म्हूण थारिल्ले. मात तो माल परत व्हेलोच ना. कालांतरान त्या मालाचे बिल 24,77,000 रुपया फारीकूय केले. पयशे मेळटकीच कांय तेंपान कंपनीन तो माल परत व्हेलो, म्हणजेच घेवंक नाशिल्ल्या मालाचे पयशे फारीक केले असो 9 संचालकांचो दावो. गोवा डेअरीची अर्थीक परिस्थिती सारकी नासतना दर फरकाच्या नांवान मार्च 2021 1.5 कोटी रुपया वाटले म्हूण ह्या संचालकांचो आरोप. 2 लाख लिटर ताकीचो मिल्क प्लांट उबारपा खातीर मुंबयचे एके संस्थेक कन्सल्टंट म्हूण नेमली. तांकां 5,90,000 रुपया कन्सल्टन्सीक दिले. मात अजून मेरेन अहवालाचो पत्तोच ना. गोवा डेअरीची मिल्क पावडर उण्या दरान विकल्या, ताका लागून उत्पादन खर्च जुळना. तशेंच ही पावडर दवरूंक म्हूण 10,000 रुपया भाडेतत्वार गुदांव घेतिल्लो. थंयूय डेअरीक फटको बसला. भायल्या राज्यांतल्यान दूध पुरवण करतल्यांकडच्यान मार्केट फी घेतिल्ली ती एकूण 12 लाख रुपया जाल्ली. अजून मेरेन गोंय कृषी विपणन खात्यांत जमा जावंक ना. दूध संस्थांकडच्यान TDS वजा केल्लो, तोय सरकारा कडेन भरिल्लो ना. ताका लागून आतां 18% जूर भरचो पडटलो म्हूण संचालकांनी निवेदनांत म्हणलां. गोरवांचे खावडीच्या प्रकल्पात मोलेसेस टाकी सारकी करपाच्या नांवांनी मोठो गैरव्यवहार जाला म्हूण दावो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोवा बोर्डाच्या 12वेची एग्जाम 15 मार्चा, 10वेची 1 एप्रिलासावन सुरू जातली. 12वेचो निकाल 30 एप्रिल मेरेन, 10वेचो 25 मे मेरेन जाहीर करपाचें टार्गेट दवरला म्हूण गोवा बोर्डाचो अध्यक्ष भागीरथ शेटये प्रुडंटा कडेन उलयला. 12वेच्या प्रॅक्टिकल परीक्षा 16 फेब्रुवारीसावन सुरू जाता. 12वीची आमची 15 मार्चाच्यान सुरू जातली. फेब्रुवारीच्या 16 तारखेच्यान म्हणजे येत्या विकाच्यान प्रॅक्टिकल एग्जाम सुरू जाता 7 सब्जेक्टांनी. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मागीर कंप्युटर सायन्स, जिओग्राफी आनी बँकिंग अशा सब्जेक्टांनी प्रॅक्टिकल 16 तारखेच्यान सुरू जाता, जे मे बी इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च ते सोंपतले. त्याच बरोबर वोकेशनलाचे ऑडिटय सुरू जातले आनी थियरी एग्जाम ही 15 मार्चाच्यान सुरू जातली, जी एप्रिलच्या किंवा लास्ट वीक ऑफ मार्च सोंपतली. आनी 1 एप्रिलच्यान आमची 10वेची एग्जाम सुरू जाता, जी जवळ मेजर पेपर आसा ते 19 एप्रिल ते 18 एप्रिल ह्या दरम्यान ते पेपर सोंपतले. 12वेचो रिजल्ट एप्रिलाचे निमाणे सप्तकांत जाल्यार 10वेचो मायाचे निमाणे सप्तकांत जाहीर करपाक गोवा बोर्ड यत्न करतलो. आमी टार्गेट आसा की 12वीचो रिजल्ट शक्यतो आमी एप्रिलच्या लास्ट डे म्हणजे मे बी 30 एप्रिल किंवा चडांत चड 1-2 दीस फुडें वचूंक शकता किंवा पयलीं जावंक शकता. सो एप्रिलच्या लास्ट विकांत 12वेचो रिजल्ट जातलो आनी 10वेचो रिजल्ट हो लास्ट वीक ऑफ मे जातलो, मेच्या 25-26 तारखेच्या दरम्यान किंवा अलीकडे तेचे मातसो जावंक शकता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. मोपा विमानतळार ब्लू टॅक्सी प्रिपेड कॅबा खातीर कावंटर आनी पिकअप वे सर्व्हिस दिवपाचो सरकारान निर्णय घेतला. येरादारी खात्याच्या बसके उपरांत संचालक राजन सातर्डेकरान सांगले. खात्याच्या जायरातीक 170 गाडयो आशिल्ल्या टॅक्सीवाले आनी 1000 गाडयो नाशिल्ल्या इत्सुकांचे अर्ज आयल्यात. ब्लू टॅक्सी प्रिपेड कॅब सर्वीस ही मोपाच्यान सुरू करपा खातीर आमी एक एडवर्टिजमेंट घातिल्ली. तातूंत 170 एप्लिकेशनां आयल्या. तेंचे कडेन गाडयो आसा आनी देर आर इंट्रस्टेड लोक आसात ती आनी 1000 एप्लिकेशन
सो ती प्रक्रिया सुरू केल्या बेसिकली की आज GMRचे ऑफिसर्सूय आयिल्ले सो तांकां कावंटर दिवपाचें डिसायड जालां न्यू कावंटर ऑल्सो देर वील बी स्पेस फॉर पार्किंग एंड देर वील बी अ पिकअप वे थंयच्यान ही सर्वीस सुरू जातली गाडयेचो कलरूय आमी 1-2-3 ऑप्शन्स पळयताले डेफिनेटली वी वील स्पीक विथ स्टेक होल्डर्स आनी गाडयेची कलर त्याची युनिफॉर्म त्याची एज कितें आसपाचें तें ऑन दीस डिसिजन घेवन आमी ते तांकां परमीट दिवपाक सुरवात केली. मजगती मोपा विमानतळार पेडण्याच्या टॅक्सीवाल्यांक स्टँड दिता म्हूण सरकारान उतर दिल्ले. मात म्हयनो जालो तरी स्टँडाची कांयच जागमाग ना म्हूण पेडण्याचे टॅक्सीवाले दीसभर रस्त्यार देवले. सांज मेरेन धरणे फाटी. तांची मागणी खंय जाग्यार पडटा. टॅक्सी कॅबाच्या वेवस्थेतूय तांकांय घेवपाचो प्लान, मात टॅक्सीचो कलर अजून फायनल ना. मोपा एअरपोर्ट जो आमचो डिमांड आशिल्लो टॅक्सी स्टँडाचो तो तेंच्यांनी ब्लू कॅब टॅक्सी स्टँड मंजूर केला त्या मिटिंगेंत. आनी त्याच्या फुडें वचून आतां जेन्ना आमी डेप्युटी कलेक्टराक मेळ्ळे तेन्ना डेप्युटी कलेक्टर जे आसा तांकांय ऑलरेडी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाचो मॅसेज आयला की फाल्यां वचून मोपा एअरपोर्टाचेर जो ब्लू कॅब टॅक्सी स्टँड प्रपोज केल्लो आसा त्या संदर्भात वचून थंय जागेची सर्वे करपाचो. आनी चर्चा सांगल्या न्ही तुमकां फाल्यां डेप्युटी कलेक्टरा कडेन असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आनी तांच्या कडेन मिटींग ऑलरेडी डेप्युटी कलेक्टरान आपयल्ली आसा. थंय थोडे जे आमचे कितें डावट आहा ते क्लियर जायसर फाल्यां आमचे लोक हांगा 3:30 सांजचे येतले. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगी मनी. काणकोणा पाळोळे दर्यादेग वाठारांत टुरिस्टाच्यो 2 बॉडी सांपडल्यो. UPचे सुप्रिया दुबे आनी इश्ट विभू शर्मा आयतारा गोंयांत आयिल्ली. एक बॉडी दर्यावेळे आनी दुसरी उदकांत मेळ्ळी. पुलिसांनी घरच्यांक कळयला. दोगांच्यो बॉडी पंचनामो करून जिल्लो हॉस्पिटलांत दवरल्यात. पोस्टमार्टमा उपरांतूच मरणाचें कारण स्पश्ट जातलें म्हूण पुलीस सांगता. आफ्टर फॉर्मेलिटीज पंचनामा केल्या उपरांत डेड बॉडी ज्यो आसा दोनूय डेड बॉडी आमी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत प्रिजर्वेशनाक धाडलेले आसा. फॅमिली मेंबर्स जे आसा त्या फॅमिली मेंबर्सांक दोगांकूय आमी कितें केलां ऑलरेडी दोनांच्या फॅमिली मेंबर्सांक इन्फॉर्म केला आनी ते येवपाक भायर सरल्या. दे आर रिचींग टुमारो. नाव ते 10 सुमार पावतले आनी आफ्टर दॅट वील कंडक्ट पोस्टमॉर्टम एग्जामिनेशन एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. सो आमची इन्क्वायरी अजून चालू आसा. ह्या स्टेजीचेर आमी तुमकां एक कन्क्लुजन अशें कांय सांगपाक शकना बट वील कम टू द कन्क्लुजन आफ्टर द पोस्टमॉर्टम एग्जामिनेशन. फॉरेनरांक दर्या न्हांवपाक गेले तिका तेजी त्या चेडभुरग्याची कूड सापडली पांयां लागलेली. लायफगार्डाच्या मदतीन ती कूड भायर काडली. ती कूड भायर काडली आनी ही दोगूय जाण बरोबर येयलीं. आयतारा येयलीं. हें तपासांतल्यान हें जालें सिद्ध जालें. चलयेचें नांव जावन आसा सुप्रिया राजेश दुबे. वय आसा 26. ही उत्तर प्रदेशांतली. आनी चल्याचें नांव जावन आसा विभू शर्मा. वय 27. चली जी आसा ती बेंगलोर कामां आशिल्ली आनी चलो आसा तो मुंबय कामां आशिल्लो. आतां फाल्यां तेंची दोनूय बॉडी आसा त्यो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडल्या. त्या उपरांत हितूंतलें कितें नेमकें कितें जालां हें स्पश्ट जातलें. स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर. चिकळणा बोगमाळो पंचायत वाठारांत फाटल्या 4 दिसांत 19 गोरवां सोंपिल्लीं मेळ्ळीं. हो प्रकार कितें काय म्हूण पंचायत चवकशी करता. फाटीं कांय गायो गायब जावपाचे प्रकार घडिल्ले. अकस्मात इतलीं गोरवां सोंपिल्लीं मेळिल्ल्यान घातपाताचो पंचायतीक दुबाव. सुवात मेळत जाल्यार गोरवांचो सांबाळ करूंक गोशाळा उबारूंक पंचायतीची तयारी. काही फेस्टिवल्स आसताले ते 2 वर्सां पयलीं तेच्या थोडे दिसा पयलीं काही फेस्टिवल दिसांच्या पयलींच गायी हांगाच्या मिसींग जावपाचे आमकां रिपोर्ट येयल्ले. आमकां थोड्यांनी नजरेकूय हाडलेली की कोणाक गायींच्या गळ्यान फास्ट धरून दवरता आनी रातचे तांकां व्हरता. अशें जेन्ना आमच्या नजरेक आयले लोकल्स अलॉंग वीथ खूब जाण म्हटल्यार आमचे जे एनिमल लवर्स आहा ते येवन सुद्दां आमी गायींचो सुटका करपाचो प्रयत्न आमच्या मॅक्झिमम लेवलार केला. आनी आतां फुडें अशे केसीस आमकां दिसना. पूण सडनली एज 18 गायी इन्क्लुडींग 1 बफेलो हांगा मेल्ले जेन्ना आमकां नजरेक आयले तेन्ना आमकां खंय तरी वायट दिसलें आनी वी फावंड समथींग फिशी. सो आमी इन्वेस्टिगेशनाक धाडला. फुडें वचून एनिमल्स आनी ग्रेजिंग लँड असल्या कारणान आनी स्टे कॅटल्स प्रोटेक्ट करपा खातीर आमी वी हॅव अलॉंग वीथ PFA आनी ध्यान फावंडेशनाक कॉर्डिनेशनान घेवन वी हॅव रिटर्न टू कमदाद ऑफ चिकोलना. सो गिव अस सम अमावंट ऑफ लँड सो दॅट वी कॅन सेट अप अ गोशाला आमच्या ज्युरिडिक्शना भितर. ती बरी गजाल आसतली आनी इट वील केटर आमच्या सायडीचे गांव सुद्दां आहा जर तेंचे सुद्दां एक केटर जावं शकता जाल्यार आमी ते सुद्दां गायी घेवन हांगासर ही गोशाला चलोवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.